नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. गोय घटक राज्य जावन 29 वर्सां जाली. भाजपाचे खासा दर्जाचे उतर शेळेले. सरकार म्हणटा उदरगत मोठी. खासा दर्ज्यावेल्यान काँग्रेसीची सरकाराचेर टिका. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण, साळगावचो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट, कोलवाळी जेलीत लेडीज वॉर्ड, इंडस्ट्रियल ब्लॉकाचे उक्तावणाक सोमारा मुहूर्त. धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान मिनर्वा अकादमीक हरोवन जोडले आय लिगात प्रमोशन. सेकंड डिव्हिजन सर्तीत धेंपोक मेळ्ळी पयली सुवात. रिणा फारीक करपाक जमले ना जाल्यार गोंयांत एकूय बार्ज उरची ना म्हणून बार्जवाल्यांक हुस्को. एक रकमी रीण फारीक करपी येवजण ऑक्टोबर मेरेन चालू दवरची म्हणून उलो. काँग्रेसीचो राष्ट्रीय म्हणयारो संजय झा ज्या गजालीक भिता त्यो गजाली काँग्रेसीनूच गोंयांत हाडल्या. गोंय सेफ आसा आनी दवरला बीजेपीनूच. मुख्यमंत्री पार्सेकाराची संजय झाक अनसेफाचेर जाप. सावर्डे पंचायतीच्या पेरी उदक, आंब्या उदक वाठारांनी फाटली 20 वर्सां जाली उदकाक लोकांचे हाल. गावात नळ मात उदक ना. पीडब्ल्यूडीचे टँकराचे उदक पावना. आनी मडगांवां पॅसेंजर बसीन दिलो स्कुटरीक धपको. एक्सिडेंटात 29 वर्साच्या विनी फर्नांडिसाक मरण. हॉस्पिसियोत उपचार घेतना मरण. बसीचो ड्रायव्हर पळो. खबर विस्तारान. प्रदेश भाजपान खासा दर्जाची मागणी सध्या खुट्याळ्याक लायिल्ल्यान जमा. केंद्र सरकार गोंयाक खासा दर्जो दिवपाक तयार नाशिल्ल्यान गोंय सरकारान फाट सोडून दिल्या. खासा दर्जो मेळना ताचे दुख्खूय ना अशें मुख्यमंत्री उलयता. मुख्यमंत्री खासा दर्जाची तुलना उदरगतीची कामां आनी म्हयन्याक लोकांक पावयल्या येवजण्यांकडेन करता. खासा दर्जाचेर प्रदेश काँग्रेसींनी भाजपाक उजरायला. घटक राज्य दर्जो मेळ्यार गोंयाक सोमारा 29 वर्सां पुराय जाता. मात त्या वर्सा सावन गोंयकारांनी लावन धरिल्ली खासा दर्जाची मागणी अजून पुराय जावंक ना. काँग्रेस आनी भाजपान दोगांनी राज्यांत आनी केंद्रात सत्ता भोगूनय गोंयाक खासा दर्जो मेळूंक ना. भाजपान 2012 विधानसभा वेंचणुकेक खासा दर्जो मेळोवन दिवपाचें उतर दिल्लें. त्या उपरांत विधानसभेत सर्वमान्य ठराव घेवन केंद्राकूय धाडलो. त्या उपरांत 2014 लोकसभा वेंचणुकेक भाजपान आपल्या जाहीरनाम्यांत खासा दर्जाचें उतर दिल्लें. मोदीन गोंयांत संकल्प रॅली घेवन ती मागणी मान्य करतलो म्हणपाचें उतर दिल्लें. मात खंयचे कडेन कांयच ना. आनी ताचेर मुख्यमंत्री पार्सेकाराची रिएक्शन पळयात. Do you regret that you have not been able to deliver the statehood promise, the special status promise? I think regretting the question doesn't arise. The question doesn't arise. तुम्ही प्रॉमिस केलं मॅनिफेस्टो स्पेशल स्टेटस दितले गोंयांत. आम्ही मॅनिफेस्टो केलं. इवन प्रायम मिनिस्टर जेन्ना आम्ही मॅनिफेस्टोत मेन्शन करिनासतना ज्यो गजाली केल्यात तेची यादी करूया. आमी एखाद्री मॅनिफेस्टोन मेन्शन केल्ली एखाद्री उरली आसात, पूण ज्यो मॅनिफेस्टोन मेन्शन करूंक नासले तो केन्ना मेळूं शकपाचो. 29 वर्सां पयलीं ज्या लोकांनी आग्रहान घटक राज्य मेळयलें त्या वेळार दॅट वॉज द रायट टायम. आनी ते दिसा जी गाडी चुकली ती मागीर चुकली. त्यामुळे आता परत ताका रडोवन उपयोग ना अशें म्हाका दिसता. पार्सेकार खासा दर्जाची तुलना आपल्या सरकाराचे हेर येवजणे कडेन करता. लोकांक खंय दर म्हयन्याक येवजण्यांचो फायदो मेळटा. वी हॅव ट्रायड अवर लेवल बेस्ट टू गिव द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द बेस्ट फॅसिलिटीज. वी हॅव रीच टू nooks and corner of the state. We have reached to almost 100% deserving people. Our benefits are reaching every month to over 25% of the electorate. 25% of the electorate. Every month. Almost 90% of the people of this state have enjoyed the benefit of this government. खासा दर्जाच्या मुद्द्याचेर काँग्रेसीन सरकाराक बरेच उजरायले. खासा दर्जाच्या विशयाचेर भाजपा केन्नाच गंभीर नासली म्हूण यतीश नायकान आरोप केला.
2012ची जेन्ना वेंचणूक जाली गोंय विधानसभेची तेन्ना बीजेपीन हें उतर दिल्लें गोंयकारांक. मोदी उलयलो की अशे तरेचो प्रपोजल जर आपल्या समोर आयलो गोंयांक स्पेशल स्टेटस दिवपा सारको जाल्यार आय विल बी हॅपी टू कन्सिडर इट. 15 एप्रिलाक तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर बाब पर्रीकारान एक असेंब्लीन रेझोल्युशन मांडलें जे रेझोल्युशन युनॅनिमसली पास जालें ऑन द प्रिमाइस दॅट गोवा शूड गेट स्पेशल स्टेटस एंड दे शूड कॅनवस द केस बिफोर द सेंट्रल गव्हर्मेंट. अशें आसतना मागीर गोंयचो मुख्यमंत्री वो आमचो पार्सेकार बाब उलयता की चेजिंग स्पेशल स्टेटस इज अ वेस्ट ऑफ टायम. रिजिजू तांचो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम उत्तर दिता की नो सच प्रपोजल इज पेंडींग बिफोर सेंट्रल गव्हर्मेंट. तेन्ना आमकां अशें दिसता की बीजेपी वॉज नेवर सिरियस अबाउट ग्रांटींग स्पेशल स्टेटस टू गोवा. For BJP, during assembly elections and during parliament elections, BJP only made this promise to fool the people of Goa. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. सोमारा सरकार आपल्यो म्हत्वाच्यो येवजण्यो आनी प्रकल्पांचें उक्तावण करता. सरकाराची दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण सोमारा लॉन्च जाता. साळगांवच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचें सरकार सोमारा उक्तावण करता. तशेंच कोलवाळे जेलींत नवो लेडीज वॉर्ड आनी इंडस्ट्रियल ब्लॉकाचें उक्तावण. ह्या सुवाळ्याक रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार, मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी हेर राजकीय फुडारी आसतले. सरकार दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण सोमारा 30 मे गोंय घटक राज्य दिसाच्या मुहूर्तार लॉन्च करता. स्वास्थ्य सेवा येवजणेच्या लॉन्चिंग सुवाळ्याक रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार, मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी भलायकी मंत्री फ्रांसीस डिसोजा आसतले. हो सुवाळो कला अकादमीत सोमारा सांजे 4 जातलो. फाल्यां साने वेळार 4 वरांचेर कला अकादमीन आमी दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा ही आरोग्य खात्याची योजना आमी लॉन्च करतात. पंडीत दीनदयाळजी हांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष. जेणी भारतीय जनता पक्षाक वैचारीक बैठक दिली. फाल्यां लॉन्चिंग जाल्या नंतर लगेच रजिस्ट्रेशन वेगळ्या तालुक्यांनी वेगळ्या भागांत सुरू जातले आणि साधारणपणे प्रत्यक्ष तिचे फंक्शनिंग तिचो बेनिफीट घेवप हो 15 ऑगस्टान सुरू करप असो प्रयत्न आसा. नंबर 1 स्कीम खंयच्याच राज्यान हे भशेन करूंक ना. थोडे इंटरव्हेन्शनान थोड्या लोकांक केल्ले स्किमी आहात पूण सगळे आख्खे पॉप्युलेशन करपी एकूच हिंदुस्थानान ही नंबर 1 स्कीम आहा. कवरींग द होल पॉप्युलेशन and covering maximum number of intervention. आमच्या अंदाजान गोंयान 4 लाख फॅमिली आहा, 4 लाख कुटुंब आहा. तितूंतले 50,000 कुटुंब गव्हर्मेंट सर्वंट आहा. तांकां रिएम्बर्समेंट स्कीम आहा, म्हणजे ते पयशे मोडटा पळय तितके तांकां परते गावता. म्हणटकीर तांकां हे स्किमींतले भायर काडल्या. 3,09,000 आमचे कडेन सिव्हिल सप्लायचो डेटा आहा. आनीक आमकां 40,000ची तयारी करपाक म्हणजे ते लोक खंय आहा पळय ते भितर हाडपाक जाय. तितून हे स्किमीन गव्हर्मेंट सर्वंट ना. सोमारा सरकार साळगांवच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचें उक्तावण करतले. ह्या सुवाळ्याक रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार, मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी हेर फुडारी आसतले. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचो उक्तावण सुवाळो 11 जातलो. 11 वरांचेर सालिगांव पठाराचेर गार्बेज ट्रिटमेंट फॅसिलिटी निर्माण करणारो एक प्लांट जेचे पायलट बेसिसचेर काम सुरू जाल्लें आसा त्या प्लांटाचें विधिवत उद्घाटन फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर जातलें. सरकार कोलवाळे जेलींत नवो लेडीज वार्ड आनी इंडस्ट्रियल ब्लॉक सुरू करता. हे पयलीं सरकारान किचन आनी मेल वार्डाचें उक्तावण केलां. कैद्यां खातीरच्या नव्या इंडस्ट्रियल ब्लॉकांत टेलरिंग, कार्पेंटिंग आनी हेर कोर्स सुरू करतले. जेलींत महिलांचो वॉर्ड जो आसा तेचें फाल्यां उक्तावण सकाळीं 9 वरांचेर आसा. महिलांचो वॉर्ड आसा आनी इंडस्ट्रियल वॉर्ड आसा. इंडस्ट्रियल वॉर्ड जेतून इट इज इंडस्ट्रियल ब्लॉक जेतून सादारणपणे वेगवेगळे प्रकारचे वर्कशॉप्स आसतले. आर्ट अँड क्राफ्ट, टेलरिंग, कार्पेंटरी, कॅन्डल मेकिंग, पेपर मेकिंग. घटक राज्य दिसाच्यो शुभेच्छा दितना राज्यपाल मृदुला सिन्हान गोंय सरकारान कुपोशण आनी भलायकेची समस्या गंभीरतायेन घेवची म्हूण सल्लो दिला. बरें जेवण आनी तेज वांगडा पर्यावरण नितळ दवरचें म्हूण मृदुला सिन्हान आवाहन केलां.
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. पहिल्याच धपक्याक दुसऱ्या डिव्हिजन लिगांतल्यान धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान आय लिगात उडी मारीत आपली पेजात DNA सिद्ध केली. पोरू रेलिगेट जाल्ले 5 फावट आय लीग चॅम्पियन्स अंदूची सेकंड डिव्हिजन सर्त जिखून फुडल्या आय लिगाक पात्र जाले. आयतारा फातोड्डे जाल्ल्या आपल्या निमण्या लीग मॅचीत धेंपोन चंदीगडच्या मिनर्वा अकॅडमीक 3-1 गोलान मारले. धेंपोगी मॅच ड्रॉ सुद्धा करून आय लिगांत पात्र जावं येताले, पूण माउरीस आफोन्सोच्या भुरग्यांनी नेटान खेळ करीत पयल्याच हाफान 3 गोलांची लीड घेतली. मिलाग्रेस गोन्साल्वेजान 2 गोल मारले. फेलिक्स चिडीन 1 गोल मारलो. पोरू आय लिगांतल्यान शॉकात रेलिगेट जावन फुडल्याच सिजनान प्रमोशन मेळिल्ल्यान धेंपो परिवार खोशी जाला. I'm actually very delighted. First of all, to all my fans, a big thank you. I think it's you see all the fans there. The team is there because of them. And in the beginning of this season, I had said that told my players, if not for anything else, in the 50th year, because we have completed 50 years for Dempo Sports Club, in the 50th year, you have a point to prove that Dempos are the champions. We won I-League 5 times. Of course, last year, because of bad performance, we could not qualify. And I think the players, my special thanks to Maurice, all the players, all the supporting staff for the wonderful work that they have done. Maurice has really proved himself to be a hardcore Dempo loyalist fan, and he's done a wonderful job. So my big thanks to them and big thanks to the fan. And as I said, we have 2 special occasions this year. One is 50 years of Dempo Sports Club and 100 years of our founder. So in this special year, it's a great honor for all of us to come back to the island. I am happy today because of the boys. I did not do anything. Everything is done by the boys. Yeah, definitely. We discussed yesterday how to play, whatever it is. I'm not saying just because we won, but we played. Okay, it came out exactly what we did, like, because we knew they were playing high balls every time in the second half because we played them in Chandigarh. So boys did well, though they were tired in the second half, no problem, because they exhausted in the first half. They gave 100% in the first half, that's why we scored goals. Our second division season was really good. We played really good games. When we started with the win. As we planned, we started the tournament with a win, and we started the tournament with a win, and we were on the top in the first leg, and we remained on top throughout the competition. And this last game was very important, and we gave our best, and we emerged champions. रोकडा आम्ही दुसरे रेलिगेशन आम्ही दुसरे एक चॅम्पियन झाले आम्ही आय लिगे पुतून दिले. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया एक विराम.